देवानंद हांव दिकारपालीचो दिकारपाली स्पोर्ट्स क्लबाचो एसिस्टंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. आयज हिंगा गेम आसली नुवें स्पोर्ट्स क्लब आनीक डॉन बॉस्को ऑडिटरी. दोनूय गेमी बऱ्यो खेळ्ळ्यो आनीक एक गोल मारून बादाबाद उरल्यो. चड बरो खेळ जालो नुयांतलो पूण लास्टाक शेवटी ट्राय बेकराक डॉन बॉस्को जिखले. आनीक हो आमचो 14th आवर लेडी ऑफ सॉकर कप फातिमा 2025 हे आमगेलें 14वें वर्स आमी टोर्नामेंट घडोवन हाडटा आनी हिंगा बऱ्यो टिमी आमी हाडटा बरे क्लब. आनीक आतां आमचें फर्स्ट प्री क्वार्टर फायनल कंप्लीट जाला आनी आमगेले 22 तारखेच्यान हिंगा क्वार्टर फायनल स्टार्ट जातली. आनीक हे गांवांक पयलीं आमकां वळखनासलें हे दिकारपाली की आमी एक ल्हानसो गांव बारीक समाजाचो लोक ST समाजाचो चड हिंगा. आनीक आमी हे भुरग्यांनी आमचो सगळे भुरगे एकठांय जावन हो क्लब आमी रेजिस्टर केलो आनी आमचो पयलो क्लबाचो प्रेसिडेंट असिस्टंट डॉन फर्नांडीस तेणें भरपूर पेस घेतलो आनी सगळे भुरग्यांनी आनी आमचो नियासो विसेंत नांव ते सगळ्यांनी पेस घेवन हो आमी क्लब घडोवन हाडलो आनी आमकां खूब जाणांनी आदार दिलो हे क्लब मुखार व्हरपाक. आनी आमी 3rd डिविजन आमी गेमी घालताय आनीक हे फावटी आमी फुटसलाक गेमी हें गायले. आनी हिंगा गांवांक आमच्या बरे प्लेयर जावन गेले, बरे सर्जाकारा खेळ्ळे आनीक ISLाक लागून खेळ्ळे. जेसन वालीस जावं मागीर आमचो वेलिंग्टन मागीर डॉनल मागीर आमचो डॉनल रोशा मिल्टन रोशा बरे आमगेले हे गांवां प्लेयर जावन हे आमी हो क्लब केलेलो म्हूण आमकां आमच्या गांवांत बरे प्लेयर जावन गेले. आनी म्हाका खुशाल भोगता हो ग्रावंड इतलो निवळ आनी नितळ आमकां जे आमच्या पयलींच्या लोकांनी आमच्या गांवच्या वडिलांनी हो आडोवन दोन हो क्लब केल्लो आनी जायते त्रास भोगले क्लबा खातीर हो ग्रावंड आमी हें करपाक सेक्यूर करपाक आनी हो आमकां पंचायतीन तो ग्रावंड घेवन दवरला. आनीक थोडें काम उरलां हिंगा बरें लॉन घालपाचें आमची येवजण आसा पूण कांय कारणाक लागून हे आमच्या पंचायतीन थोडें काम उरलेलें आहा आनी तें आमकां जाल्लें जाय आनी आमचे नवे पिळगेक बरो ग्रावंड जावन हिंगा मेळपाक जाय. इतलें सांगून 2 उतरां म्हजी देव बरें करूं. फ्रेजर एक कट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.